गायतां दुनिया आमची मेटां काडटाना पोसणार तूं आमचो मोगाळ चढवंदा काकुळतीचो देव दयाळ पदवेदार पोसणार तूं आमचो मोगाळ चढवंदा काकुळतीचो देव दयाळ पदवेदार होगळीक तुजी गाजयता काकूत तुजी वर्णिता जेवणान तुज्या आमी भाग घेता संतोष आमचो वतो सोमिया तुज्या घरा पावताना स्तुती तुजी गायतां दुनिया आमची मेटां काडटाना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. आज आमी सुरवेचे कंतार केले तरी लातीन भाशेच्या कंतारांत असो सुरविलो श्लोक आसा Letare Jerusalem et conventum facite, gaudete cum Letizia, qui in tristia fruistis et exultetis. म्हळ्यार कुशाल बरी जा जेरुसल्या, सगळीं तुजी जमो जाया तिच्या बराबर आनंद बरीत जायात संतोषान उडी मारात. हाचो अर्थ कितें? करिज्माच्या सुरवेर मोदगात आमी आसा. 4 हप्ते संपले आणि 3 हप्ते मात्र उरल्यात आमच्या सुरवणेच्या संभ्रमाक. आणि हाका लागून करिज्माच्या सुरविल्या दिसा आमकां पवित्र सभेन उगडास केल्लें मागणे उपवास आनी दान धर्म आमी करूं. जी कोण मागणे उपवास आनी दान धर्म कर्ण 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 पुरो जाला तांकां पवित्र सभा आज उगडास करून दिता. संतोष भावा, आमी लागीं पावते आसा. देखून जर तर तुमकां पुरो जाला कर्ण हे सकड मागणे उपवास आनी कर्ण थोडो विशय घेया. हाका लागून लगभग आमी मोदेन्स आसतना पवित्र सभा उगडास करून दिता. आणकी थोडे दीस उरल्यात, धैर्य साणी नाकात. उर्बेन प्राजिताची करणी करूंक मुखार सरात म्हणून. देखून देवान आमकां फावो केल्ल्या ह्या गेल्या त्या 4 हप्त्यांक अर्गां दिवया आनी मुखले करिज्माचे दीस आणकी उर्बेन जियोवन पास्काच्या घडयेक सगळीं आमी आयती जावया, ताका तयार करया. हांव पातकी सर पुरविला देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून कोणाक विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो व्हड अपराध ह्या पासून बगेव सदांच संकार मुनी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं आमा पातक्यांक तूं बक्षिताय आनी मधुर मोवाळ कनवळेन तुजे वेंगेन परतून घेताय. तुज्या दुलोप दयाळ काळजाचो हो मोग ह्या प्राजिता काळार साकून आमचे सुकलेले आमच्या भाव भयणी कुशेन बोगसूंक
आनी उदार काळजान वेंगीन घेवंक आमकां तयार कर. हे परी आमच्या काकुळदरा बापा सारकी जावन तुझे काळीज आमी दादोशी करतले आनी पास्काची दाबाजीक परब संतोष बरीत काळजान आमी संभ्रमतल्या. हे बाग आमकां सुमेस्तांक फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता ससनाच्या ससनाक. देवाची परजा बसयल्या गांवांत भितर सरून पास्क परब चलयता. जोस्वाच्या पुस्तकांतले वसप. सर्वेस्परान जोशवाक म्हळें, आज हांव तुमचे तावन इजिप्ताक कळंक पयस केलां. देखून ते सुवातेक आज पर्यंत गिलगाल म्हूण आपयतात. इस्रायल परजा जेरिकोच्या मैदानार गिलगालान तंब मारून आसतना तांणी म्हयन्याच्या 14व्या दिसाचे सांजेर पास्क आचरण केलें. पास्काच्या दुसऱ्या दिसा तांणी तें भुंयची फसल बेकामीर उंड्या आनी भजलेले धान्य रुपार केली. त्याच दिसा म्हणजे पास्का उपरांत भुंयचे फसलांतलें तांणी केल्ल्या दिसा मन्ना पडचें बंद जालें. तवळतावन इस्रायलितांक मन्ना नातले आनी तांणी त्या वर्सा खानान देशांत जाल्ली फसल खावंक सुरू केली. देवाचें उतार हें. देवाची व्हड उपकार. सकाळी पळया सोमी कितलो स्वादीक. सकाळी पळया सोमी कितलो स्वादीक. सर्वेस्परा खाव सदांच दिन वाजतलो. ताची वाकण स्तुती कळन आसता मुझ्या मुंडाचेर आसात. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोष जाता. सकाळी पळया सोमी कितलो स्वादीक. मुझे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्तन करया. एका ताळ्यान आमी ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो तो म्हाका आयकलो. आनी हे आयकून सर म्हज्या कश्टान वळंतले ताणें म्हाका निवारलो. सकाळी पळया सोमी कितलो स्वादीक. ताचेर दोळे लावन संतोष बरीत जातात. तांची मुखां म्हणल्याचेर केदीन पावनान. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. आनी सगळ्यान वराकतांतलो ताका निवारलो. सकाळी पळया सोमी कितलो स्वादीक. सकाळी पळया सोमी कितलो स्वादीक.
भावा बहिणीनो, जो कोण एकलो क्रिस्तात जियेता तर तो एक नवी रचना, पोरणे ते गेले आनी सगळें नवें जालां. हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मार्फत आमकां आपणा थंय राजी केल्यांत आनी हेरांक राजयेक हाडचें म्हण्यारपण आमकां दिलां. क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. मनशाची पातकां तांचे विरोध लेखीन आसता आपणा लागीं तांकां राजी केल्यांत म्हणली बरी खबर परगडचें म्हण्यारपण ताणें आमचे तबेन दिलां. तर आमी क्रिस्ताचे दूत. आमच्या मुखांतर देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवे आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. पातकांचे खतनातल्याक देवान आमचे पासत पातकांचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितिवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. देवाचें उतारें. देवाचें वडोपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, वंदन तुका क्रिस्ता, हांव उठून म्हज्या बापा सरशी वेतलो आनी म्हणटलो, बाबा हांवें देवाचेर आनी तुजेर विरोध वचून पाप आदारलें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसू. तुमचे सौवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तोवळ सभा सुकागारांनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सशी वेताले. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्यांक अशें पुरपुरूंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवंक जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एका मनशाक 2 पूत आसले. तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक बायसन गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जिवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेलें सगळें होगडावन काबार जातस त्या गांवांत एक कठीण दुखळ पडलो. तोवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून एका गांवच्या एकल्या भटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकराक सोरोवंक धाडलो. दुकरांनी खावच्यो सांगोपुणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवण आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सोशी वेता आनी म्हणटा, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सशी पाटी भायर सरलो. पूत घरांत हांव पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळी सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तोळ पुतान म्हळें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांग लागलो, वेगीं वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेचो एक पाडको हाडून मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मॉर्न पावुल्लो. तो आतां
जिवंत जाला, सुकोवन गेल्लो तो आतां फाटीं मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. हेणे ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसुल्लो तो फाटीं येवन घरासशी पावतना नास आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपूण कितें गजाल ही म्हूण ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाऊ आयला. तो शाबीत फाटीं आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ ताचो बापूयच भायर येवन ताका बोळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां सांगता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकडेचे पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंदांचेर विभाड केल्लो तो फाटीं आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजें सांगता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मॉर्न पावुल्लो तो आतां परत्यान जिवंत जाला, सुकोवन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. वेचीक पुताची ओपार ही आनी वांजे लांब आसा. पूण कोणगी म्हज्या तलोचो एकलो पाद्री जावं पुरो. ताणें शुभवार्ता उक्ती केली आनी वाचूंक सुरू केली. एका मनशाक दोग पूत आसले. तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं म्हळें, बाबा, म्हज्या ही शुभवार्ता हांवें 100 पावटी वाचल्या. देवाचें उतर हें म्हणालो. आमी आयकतानाय आमच्या मदें तशेंच जाता. ही शुभवार्ता आमी 100 पावटी या 1000 पावटी आमी आयकल्या. आनी आज ह्या शुभवार्तेन आमकां कितें नवें सांगीत म्हणलें चिंतप जायत्यांच्या मतीन पयल्याच आसा. उक्त्यान आमी सांगना हांव तरी. कित्याक आयकून 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 आमकां पुरो जाला. वेचीक पुताची ओपार रेतीरो आसतनाय ही शुभवार्ता आसा. आनी खंयच्या वेळार 100 पावटी. भाव भयणीनो, जावं पुरो. तरी मोगाच्या मनशांनी आमकां मोगान सांगची उतरां 100 न्हय 1000 पावटी सांगल्यारी आमकां पुरो जायना. तेंच एका दुस्मानान मोगान सांगल्यारी ते एक उतरच सांगतना आमकां तकली कित्यार जाता. आज आमी कशें हें देवाचें उतर घे जाय. हाका लागून एक सुलभ उपाय आसा. भगवंत आगोस्तिनान सांगच्या बरी, हो मिस्तेर हेरांचो न्हय, हो मिस्तेर जेजूचोय न्हय, हो मिस्तेर आमचोच. हो मिस्तेर आमचोच म्हणून आमी घेतलो जाल्यार सगळो येवकारीस आमचोच तूं मिस्तेर म्हूण घेतल्यार देव आमचे लागीं कितेंगी आज गुठान उलयता म्हणून आमकां समजता. देखून हाच्या शुभ वार्तेन जायते आसा आमी समजोवच्या. तरी 1-2 विसलेले विशय हांव सांगता. ह्या वेचीक पुताच्या ओपारींत थोडे जण म्हणटात बापायची ओपार जावंक पुरो. आमी खंयच्या स्थानार आसा. त्या पुता सारके गी आमी. कोण तो बरो? तो पूत मन परिवर्तन जावन फाटीं आयिल्लो गी, या तो बापोय गी ताका राखून रावल्लो. या सुटवार्तेंत आपणाचेंच जिवीत प्रतिफलन जाला म्हणून एक सुरविलो क्रिस्तांव जावंक पुरो. एक सुरविलो क्रिस्तांव जावंक पुरो. कित्याक एक बरो एक दाखलो आसा. ह्या 40 दिसांनी आमचें तें कितें घडटा. 40 दिसांनी कितें घडटा. भौशा करेजमाच्या सुरवेल्या दिसाच आमकां उगडास करून दिल्लें आसा. आज तावन आमकांय सैतानान ताळचे खातीर आमी मरुभुमी गेल्ले आसाव.
देखून सुरवेल्या पवित्र सभेंत एक रीत आसली, जी कोण मा ओडपाता करतात तांकां पवित्र सभेच्या सालेत हावन सभेत हावन तांकां भायर घालताले आनी भायर घालता आसतना आज जावं पुरो आमी आमच्या लागीं हांगा कले गुलाब रंगाचे आमी रोज कलर म्हणटा, तांबडे न्ही, तांबडो गुलाब न्ही, ताचे वस्तूर ना, थोडी तुमी नेसल्लीं आसात हांगा. ह्या जांबळी रंगाचे वस्तूर एका पातक्या वयर घालून तूं आमच्या पवित्र सभेंत आज नाय, भायर तुका आमी भायर घालता म्हणून भायर घालतालो एकलो बिस्प. आमी ताका एक बरो शब्द वापरता इंग्लीश भाशेंत, एक्सकम्युनिकेशन म्हणून, लातीन भाशेचो शब्द तो एक्सकम्युनिकेशन. आतां एक्सकम्युनिकेशन मस्त जाणां करतात, आमकां तूं पवित्र सभेक गरजच नाय, नाका तूं भायर म्हणून. पूण सुरवेल्या पवित्र सभेन जावन आसलें महापातक केल्ल्यांक आमच्या कुमसारान सांगच्या परी ल्हान पातकां सांगनातलो लोक, तांकां भायर घालतालो. आनी भायर घालता आसतना जांबळी वस्तू न्हेसोवन आज तावन तुवें प्राजीत करूंक जाय, दंडवण करूंक जाय म्हणून ताका सैतानाच्या अधीन सोडताले. सैतानाच्या अधीन सोडताले. सैतानान ताका आणखी थोडी ताळणी दिवन ताका कश्टून ताचे मन सारकें परिवर्तन जावच्या पर्यान ताणें भायर आसूंक जाय म्हणून उपवास ताणें दान धर्म ह्या मागणें करून निमाणो ब्रेस्तार येता आसतना बिस्प परत्यान येवन तांच्या वयलें हें जांबळी वस्तूर कान उडोवन तांकां परत्यान समुदाया सांगता एकठांयताले. तितली बरी आपुरबायची रीत सुरवेल्या पवित्र सभेंत आसली. देखून करेजमाच्या सुरवेरी आमकां हेंच शिकयलां, जेजूक जर तर सैतानान ताळचे खातीर ताका अरण्यांत धाडलो, या तो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान अरण्याक गेलो, आमकां ह्या 40 दिसांनी ताळच्या खातीर पवित्र सभेन जावं पुरो असल्या सक्तेक आमकां दिल्लें आसा. आमी झुजून भायर येवंक जाय. कोण सुशेगात बंगाराच्या कुलेरांत जावन जेवता ताका कश्ट खबर ना. तुमी हांगा जायतीं मालगडी आसात, तुमच्या भुरग्यांक सांगतना तुमी कशें सांगतात, कितें तांकां बुधबाळ सांगतात, पुता हांवें कश्ट काडल्यात, हांव कश्ट काडून वयर आयलां, हांवें रुपय सांगाताक घालून जावं पुरो हें घर बांदलां, जावं पुरो हें बरेंपण जोडलां, तुका हांवें शिकाप दिवंक पावलां, आज हांवें कश्ट काडिल्ल्यान. पवित्र सभा आशेता तेंच आमी कश्ट काडूंक जाय. त्या वेळार मात्र आमकां सरवणेचें मोल कळटा. नांतर आज करेज म्हणलो मांस खावंक ना म्हळें कालें, आनी कितें बैलो संभ्रम ना म्हळें आमी, काजारां गिजारां ना म्हळें आमी, फाल्यां आयले हालेलुया म्हळें आमी, पुरो परत्यान पयलेंच्या बरीच जालें. आमी कश्ट काडिल्ल्या वेळार पास्काच्या संभ्रमाचो आमकां संतोष मेळटा. आनी हाका व्हडलो दाखलो आसा आयच्या वेंचीक पुताचो. खंयच्याय एका सक्तेक जावं पुरो बापाय सांगताच तो आसलो येदोळपर्यंत, दोगी पूत बापाय सांगत आसले, पूण त्या तरणाट्या पुताक खंय तावन ती ताळणी आयली, म्हज्या बापाय लागीं हांवें वांटो विचारूंक जाय म्हणून. उपरांत तो वायट संगतेन पडटा, उपरांत तो पयशे ताच्या हातांत दुडू आयिल्ल्या वेळार तो कलवांदा वयर आपलो दुडू करसिता. पूण ह्या घडये पवित्र पुस्तक आमकां सांगना ताका ही ताळणी खंय तावन आयली, आपणाच्या बापायची आस्त आपणें विचारूंक जाय म्हणून ताळणी खंय तावन आयली. कोणेय ताच्या इश्टांनी सांगलें ताका, पळया धर्माचे मेळिल्ल्या वेळार आमकां ताची गुमान ना. कित्याक बापाय सांगता तो आसा, बापायचे हक्क तो वांटो घेवन आसा तांतू, सांगता जीवन आसतना म्हाका हें सदांचें, हाच्या की सडीत म्हाका कांय मेळ्ळें जाल्यार कितलें बरें आसलें. एवेन आनी आदावांनी केल्लें पातक तेंच देवसारान तांच्या मतींत घालें आनी तांकां हे सवाल करता, देवान तुमकां कितेंय तरी आपड नाका म्हूण सांगलां. सुशेगात ती सर्गीच्या बापा सांगता आसली, सुशेगात आसली,
पूण हें आमकां पावना, आणकी सडीत कितें जाय म्हणून सैतानच तांच्या कानांत घालता. देखून ती वचून ती आडवारल्या रुखाचे खातात. हांगा हो वेचीक पूत येवन बापाय लागीं आस्तीचो वांटो विचारता. आनी ते केदळा म्हाका बापायची आस्त खरी आस्त म्हळ्यार बापायचो सांगात नाका म्हूण आमी चिंताव, त्या घडये आमची अवनती सुरू जाता. आमी पडता सकयल 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 वेता. आनी ह्या पुताची काणी तीच. सुरवे भोवशे ताणें मजा मारली. उपरांत ताचो दुडूक मूग जालो. ताच्या उपरांत तो वेता, काम सोदून वेता. आनी गांवांत एकलो ताका कामाक लायता. आनी कामाक खंयच्या कामाक लायता? दुकरांक पोसच्या कामाक. जुदेवांच्या प्रकार दुकर. आमी आतां आमच्या मदीं क्रिस्तांवांक आमकां तें नांव दिल्लें आसा, दुकरामास आनी सोऱ्याचे मनीस म्हणून. पूण दुकर जुदेवांच्या प्रकार हल्क म्हण जात. आपडलो तो भ्रश्ट जाता, तो भ्रश्ट जाता. देखून त्या किरकोळ्या संगती नमुन्याचो हो पूत जाता. तितलेंय पावना. दुकरांनी खावच्यो सांगो तरी म्हळ्यार दुकरांक जाल्यार थोडें स्थानमान आसा, ताच्याकी तो किरकोळ जाता. भाव भयणीनो, पातकांत आमी पडुल्ल्या वेळार ह्याच नमुन्याचें जाता. आमकां खबर नासतना. देखून आयचे शुभ वर्त आमकां उगडास करून दिता. त्या किरकोळपणान आनी ताणें किरकोळ जावंक जायना. आमी म्हणी एक दळदीरपणान पावला तो. आनी त्या वेळार ताची मोत उजवाडटा. मोत उजवाडटा. आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां सांगिल्लें आसा, शेकी ताका बूद आयली. ही उतरां थोडी कोंकणीन आमकां अशी तर्जुमो केल्या. पूण ताची मोत उजवाडटा. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक एक नांव दिल्लें आसा, इल्लुमिंड म्हणून. आमी इल्लुमिनाती, मोत उजवाडिल्ली मनशां. आणकी डिम्म जावन काळोखांत आसली न्ही, आमी मोत उजवाडिल्ली मनशां म्हणून आमकां नांव दिल्लें आसा. हाका लागून आमी क्रिस्ताचो पाटलाव केला. आनी ह्या पुताक असल्या किरकोळपणांत आसतना ताका मोत उजवाडटा. सान पावलो फिलिपिकारांक बरोवन सांगता, क्रिस्तांनी आमचें पातक त्या किरकोळपणांतच धुवन काडच्याक तोच किरकोळ जालो. देखून ह्या वेचीक पुताचेर भोवशे आंगार आतां एक दोगलो येना. क्रिस्ताक पळया, ताच्याय आंगार दोगलो येना. आतां जावं पुरो आमी इमाज्यो करता आसतना जेजूच्या पेंकटार थोडे वस्तूर घाला. पूण क्रिस्ताक विनगोच मारलो. हो वेचीक पूत सगळें होगडावन 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 विनगो जालो. आनी त्या वेळार ताका मोत आयली. म्हज्या बापायच्या घरा पळया, हांव इतलें बरें न्हेसून आसुल्लो, एका रायकुवारा सारको आसुल्लो. देखून तो उठता आनी ताच्या बापाय सशी वेता. त्या बापायक कशें खबर आसली? पूत वचून कांय म्हयने जाल्यात. त्या बापायक कशें खबर आसली हो म्हजो पूत ह्या घडये येता म्हणून? ते बापायचें काळीस, ते आमच्या सगळींच्या बापाचें काळीस. देखून जेजू म्हणटा, तो आयिल्लो पातक्यां खातीर, नितीवंतां खातीर न्हय. तो बापूय धांवता आनी पुताक वेंगून ताचें स्थानमान ताका परत्यान दिता. आमचें पवित्र स्नान, आमचें पास्काची परब हीच ती. आमचें स्थानमान देवान आमकां परत्यान दिवचें. देखून आज आमकां पवित्र सभेन उगडास केल्ल्या प्रकार संतोश पावया. हे इतले दीस संपले, मुखले दिसी तिरासनेन मुखार सरया. देखून ज्या कोणांनी तुमच्या मदल्यांनी जायते निचेव केल्ले आसात, जावं पुरो खंयच्या हस्कत घडयेक तुमी पडल्यात, धैर्य सांडिनाकात. पवित्र साबगा एका बऱ्या आवय सारकी आमकां उगडास करून दितात, धैर्य सांडिनाकात. संतोष पावा. आयच्या दिसा थोडो विशेव घेया, विराम घेया आनी मुखल्या दिसांनी तुमची उर्बा आणखी चडया. कित्याक आणखी निमाणे 2 या 3 हप्ते उरले आमकां. उर्बेन सोम्याच्या पास्काच्या परबे खातीर आमी तयार करया. आनी आमचो संतोशी त्या वेचीक पुताच्या सारको न्ही, ताच्या की चडीत मापाचो जातलो. कित्याक आमकां मेळूंक येतलो त्या वेचीक पुताक ताचो गांवचो ताचो ताका जल्म दिल्लो बापूय आमकां मेळूंक येतलो. आमचो सर्गीचो बापूय आमकां सासणाच्या जिविताक जल्म दिल्लो. त्या घडयेक आमी तयार रावया.
उबी राहून आमचो भावार तुसां सांगया. सतमंता देवा, सर पदवीदारा बापा, सर्गा आणि पृथ्वीच्या रस्त्याला आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यान गर्भे समोवलो आमवार मोरयेता सोमलो पोंस पिलाताका तांणी कसले ताका खुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो मेले मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा लेटलो पुरतो जीवन जालो सर्गा सोडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यार बसला Printa Giovanni Villaggi Monsignor Guru, Satmanta Pavitra Mia, Cattolico Isabe, Boktan Soegdat, Patkanje Boksane, Kudice Jumon Bon, Sasnache Jimit. Amen. आमचो सर्गींचो बाप आमकां हरी एक घडये राखून रावता आनी ताका लागून ताचो पूत या ताची भुरगीं वाट चुकून गेल्ली आमी फाटीं येता आसतना तोच आमकां त्या भरमान परत्यान रुपीत करता. या बरवशान आमची मागणी ताचे थंय उबारुया. बापा पवित्र सभा सलोनवरच्या पापसाहेब सर्व मुखेली आणि धार्मिकांनी फातकाद्वारे गायल्ल्या या संवसाराक बोगसाण्याचे आणि दयाळपणाचे गुर्तू जावं तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व सामाजिक मुखेल्यांनी द्वेष आणि वेगळासारा वरवीं समाजेंत असमाधान आणि मनस्ताप आशिल्ले कडेन राजसंधानाद्वारे लोकांक सांगाता हाडूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्तांव कुटुंबाच्या सांद्यांनी वेगळासार आसचे कडेन बोगसाण्याचे आणि मोगाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. वायट सवयांक वळख जावन आपल्या कुटुंबां आणि भावार्थांतावन पयस जाल्ल्या युवा जाणांनी देवाच्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या बोगसाण्याचो अनुभव करून तांच्या कुटुंबांक शाबीत पाठी येवच्याक कृपा मेळो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार आसलेल्या आमी समेस्तांनी आमचो देव बोगसाण्याचो देव म्हणून वळखून ताच्या बोगसाण्याचो अनुभव हेरांक दिवंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. सर्वेस्परा देवा, खऱ्या संतोषाच्या तशी आमी आमची पावलां काडते आसां आनी हाका लागून मोदे ह्या संतोषाची जळक जावन हो आयतार तुवें आमकां दिलाय. आमचे करेजमाचे निचेव आमी थिरपणी पाळच्यान आमकां आदार दी. जे कितें उणेपण आमचें थंय आसा तें भरती कर आनी खऱ्या काळजान मनान तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक आनी आमच्या जिणयेचे कुरीस आमी आमच्या खांदार घेवंक आमकां आदार दी. आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर, पावन कर, जीवन हे अर्पिता तुका. घे बापा, घे उडो, घे बापा, घे वावरवी केलो तुवेंच दिल्ल्या देण्यान ग्रास आमचो जोडलो तुज्या उदारपणान. कोणीक जावन तो समर्पिता भक्ती आनी व्हडा मोगान. घे बापा, घे उडो, घे बापा, म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या जातलें बलिदान आपल्या मनाचे महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्वर मानून घेवं. आमेन. सर्वेस्वर मानून घेवं. 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 सर्वेस्वर मानून घेवं.
आम्हा सोमेस्तांच्या भोव दयाळ बापा, आमच्या भाव भयणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणी घेवन आमी येवन अशें तुज्या पुतान आमकां शिकयलां. देखून हें बलिदान तुका भेटयत आसतना सगळे आमच्या भाव भयणी काळजांत हांवन बोगसून आनी खालतेपणी तांचें बोगसाणें मागून तुजे कृपेन एकामेका लागीं आमी शांती करता. तर ह्या शांतीच्या यज्ञांत आमकां सोमेस्तां बराबर करुणेन तुजे वेंगेंत घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. येशू आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी ह्या आमच्या फायद्यासो. पत्क्यान सो तूं कितलो मोग करताय आनी तांकां तुजे वेंगेंत घेवन केदे व्हडे आशेन तूं राखून रावताय. ते आमकां तुज्या पुतान ओपारिणी आपल्या करण्यांनी दाखयलें. जेन्ना पातकी मनीस कितलेय विकट तांची पातकां जालीं जाल्यार पातक रोडून परतून फाटी तुजेशी येता, तेन्ना तुजें दयाळ मोवाळ काळीज उतरां वर्त्या संतोशान उल्हासता. आनी तुज्या सांडलेल्या भुरग्यांक तुज्या मोगाचे वेंगेंत तूं घेताय. पवित्र आत्मो तांच्या काळजांत घालून तांचो आत्मो दैवीक जिवान परतून भरताय आनी सर्गींच्या श्रंगारांनी सोबयताय. केदें वर्तें बागामशें घर सांडून गेल्ल्या भुरग्यांक बापायन परतून गोफांत घेवचें. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती भोवक सर्गार पावलेल्या सगळ्या तुज्या वेचिक्त भुरग्यां बराबर तुज्या परमीत काकुळतीच्या मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच दी तुका जय, उंच दी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच दी तुका जय, उंच दी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट म्हणून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सोगूट परगटुया. जेजू तुझे म्हळ्यार आमी सवारता, तुझे पुना जीवन भर आमी परगटा. तुझ्या गेल्या सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सोदोवन मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगती, बगेवन जुजे ती सोपती, बगेवन दंडुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जे हेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेधार बापा, सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीचा, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसांव, जशे आमची पत्रां बगोस आनी आमकां काळणें दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां दिवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक
असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या वो मोगाळ बापा, आमी तुजी पातकी भुरगीं तुजे वेंगेन परतून आयल्या देखून तुवें जेजूच्या कुडी रक्ताचें व्हडलें जेवण तयार केलें आनी तातूंत आमकां सोमेस्तांक वांटो दिलाय. देखून सगळीं बराबर आमी तुका दिन वाचता आनी एकामेकाचे तुजेशी परतप कुशालकायेन संभ्रमून ह्या फुडें आमी एकामेका बुकसून तुजे कडेन आमच्या भाव भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान जियेतले हांव म्हूण आतां तुका भास दिता. ती पाळूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं.
सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसू. तुमचे सोहे आसो. तकली बघाया. काकुळदार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणांत तुमकां माया मोगाची देख दिल्या. देवाच्यान एकामेकाची साखरी करूंक सुभामपणी ताचो आशीर्वाद तुमी जोडूंक पावो. आमेन. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां सासणाच्या मरणांतली सोडयली. आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं. आमेन. जेजू आपल्या मोगान सारको खालतो जालो. जेजू आमच्या मोगान सारको खालतो जालो. ताच्या खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत तुमकां वांटो मेळूं. आमेन. आनी सर पदवेदा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदांच तुमचे सोवें आसूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. नाव सर्वेश्वरा मोजा भरवशा कित्या तूं काकुळदार. नितळ जावं हालालेता तुझ्या मैपासा. आतां कर म्हाका नितळ. गुणी तूं शेळ्यांक चरयताय. शेळी हांव म्हजो वस करताय. तुजे नांव हांव पयस पावताना. फाटी हांव भिरांत दवरताय. अचराव सर्वेश्वरा म्हज्या परवशा कित्याक तूं काकुळदार. नितळ जावं हांव लालयता तुज्या मैपासा. आतां कर म्हाका नितळ. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवांका. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे. आमेन.